Lord, Praise the Lord. hallelujah, 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 hallelujah. Argant का सलगीन साध्या बापा जिसु क्रिस्ता अर्गंत का पवित्र आत्मा महिमा का बापा महिमा का जिस महिमा का पवित्र आत्मा ग्लब्ध का बापा ग्लब्ध का जिस ग्लब्ध का पवित्र आत्मा जय जय का बापा जय जय का पवित्र आत्मा उज्जानंद का पवित्र आत्मा हालेलुया 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 उरे रे करे जीसस जीसस थैंक यू लॉर्ड 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 उरे रे करे जीसस 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 थैंक यू लॉर्ड 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 प्रेज लॉर्ड ग्लोरी टू ऑलमाइटी गॉड worship you Lord Jesus सुंदर कर बल रखंदर सुंदर दग mighty God worship you Lord Jesus 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 thank you Father thank you Jesus thank you Lord 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 praise you Lord glory and mighty God hallelujah worship you Lord Jesus कर सुंदर कर बल रखंदर सुंदर दग mighty God worship you worship you दग सुंदर कर बल रखल बरे दग सुंदर रखल बरे सुंदर प्रकार बल रखल बरे दग सुंदर प्रकार जीसस 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 थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी 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 सम्या जीसस तुझे पवित्र अमलिक रक्तनाम का दूध नितळ कर परिशुद्ध कर सुंदर कर बल रखंदर सुंदर प्रकार बल रखल बरे दग सुंदर the mighty anointing of the Holy Spirit hallelujah उरे कर जीसस जीवन सुंदर जी कोण सम्या जे आवळार मागदा कॅटेन जाता त्यांचे तुझे पवित्र अमलिक रक्त दावंगण घेता त्यांच्या कुटुंबाचे जे अमलिक रक्त दावंगण घेता समय जेजो सर वाईटाचे सत्य समय जेजो आज मागण्या वेळार सगळं ते तुटून पडनी जेजो त्यांच्या सगळ्या जीवितात अजापाने अद्भुत आज घडून समय जेजो अरे रे कर आलेली त्याचे सगळे बॉन्डेजेस किती असं ब्रेक जाऊन दे समय जेजो या वेळार हर एकल्या मागण्या करून कृपा दे आधार दे समय जेजो जे सर एकल्या समय जेजो तुझ्या महिमे खातीर आमकां उपयोग कर जेजो हर एकल्याक जेजो जे कितें तांचे डिझायर्स आसात तुमी सगळे तांकां कंप्लीट करा फुलफील कर समय जेजो तांचे खंच बेजार आय सगळी पयस कर जेजो वायटाचे सत्य तांचे फळाफळ घेवन दी समय जेजो आनी विशेष जावन जेजो तुजी पवित्र सकत तांचे ते वाळे तुजो अनुभव तांकां आज या मागण्याद्वारे मेळून दी समय जेजो तांची पिडाशिरा गुण जावन दी तांचे निराशपण पयस वचून सलवणी सगळी पयस वचून दी रिणाचे भार सगळे तांचे हाडू जावन दी समय जेजो आनी खंत बेजार येत आसलेल्या खर्चाचे घाई असल्या समेस्तांक बरेपण जावन दी आशीर्वादी कर समय जेजो जेजो आयच्या मागण्यांत जेजो आमी तुमची शिकवण तांच्या काळजांनी थीर कर समय जेजो जसे अपोस्तलांनी देवाचे उतार प्रगट करताना तू तांच्या संगत वावुरलय गी आज आमच्या संगत तू वावूर समय जेजो आनी तांच्या जिवितांत समय तुझ्या उतार थीर कर जेजो आनी सगळे समय जेजो जिवितांत येवच्यो अडकळ्यो या संवसारांत तांच्या आशा आकांक्षा आनी सगळे संवसाराचो वसो तांचे तान गुंठून काड जेजो मागता जेजो बरी मगाळी मागीर तुझे आधार तुझे मजत आमी मागता या वेळार मागण्याक तर संदभक्तार आंजबुड्यार दमदूतान भगीरथात्मान मार्तिरान भगीर सिंगिरान पायनान कपल्यार गुळयान तुमची मजत आमी मागता या वेळार हर एकल्याक आमकां तूं राखण सांबाळ जीसस बरे रका चंद्र बरे कर बल रकल बरे रका चंद्र बरे बल जीसस 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 तुमकां समेस्तांक हांव बरो येवकार मागता आनी पवित्रतेन ताच्या नांवान हे मागणे आमी आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या बापा सर्गींचा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमक्षिता जशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले येशू तुजे सांगता स्त्रियं पे तूं सदैव आनी सदैव पॉडले कशें जेजो भगेन मरिये दासमय अमा बापया खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आयचे दिसा आमी जबसो ग्रंथ वाचता आसतना 30 आनी 8 अध्यायांत सर्वेस्पर देव वादळा भितरतल्यान जॉबाक जाप दिता जॉबा कडेन उलयता तो ताचे खस्तांत अनवरांनी ताचे सगळे इश्ट येवन ताका खिणटना ताका निराशपणाक व्हरता आसतना ताका तुवें केल्ली सूख तुजें कितेंय पाता केलां तें पाता केलां हें पाता केलां जायते तांकां विरोधपण ताका दाखयता आसतना सर्वेस्पर देव वादळांत हांव जॉबा कडेन उलयता आज आमचे कडेन उलयता जॉबाच्या स्थानार आमी आसा आमी ह्या संवसारांत एकली नाना तरेकन कश्टांत आसाव अनवरांत आसाव पिडेशिडेंत आसाव निराशपणांत आसाव सलवणेंत आसाव पूण आज तत्व सर्वेस्पर देव जॉबा कडेन उलयल्लो आमचे कडेन त्या वादळा मारिफात आमचे कडेन उलयता आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा ज्ञानार्पणाच्या उतरांनी दैवीक मांडळ अस्पश्ट करता कोण
नेणारे आम्ही नेणारी देवाच्या विशयन कळीत ना आमकां देवान कितें रचला म्हण आजुनी कोणाकी सोदून काडूंक जावना थोडे थोडे वस्तू आमी मात्र पळयल्या सोडून देवान कितें रचला तें संपूर्णतायेक आमी पळयल्लें ना आमी अनुभव केल्लो ना देवाची गुडाय आनी अनुभव केल्ली ना सरस्पर देव जॉबाक विसारता दर्याची गुडाय तुवें पळयल्या वे दर्याक हांवें मेर घालतना तूं खंय आसलोय दर्याच्या उदक हांवें एका थंड करून भायर येनाका म्हणून घट घालतना तूं खंय आसलोय हर एका रितीन जॉबाक क्वेश्चन करता देखून आमी देवाक खंयचेंय क्वेश्चन करूंक जायना कित्याक आमी देवान कितें रचतना देव कितें ह्या संवसार घडतना आमी ताच्या संगात नातिल्ल्या पूण आज आमी ह्या संवसारांत आसूं जाल्यार परत आमी त्या देवाक संगी एक कॉन्टेक्ट करूंक एक एकवटीत रावूंक आज आमी प्रयत्न करचे मात्र देखून त्या देवाची स्तुती करया देवाक अर्घां दिया ताचे कडेन उलयचें जाल्यार अब्राहम बाप पयले देवाची स्तुती करता देवाक अर्घां दिता ताचे उपरांत देव ताचे कडेन उलयता हर एक प्रवादी देवा कडेन उलोवच्या पयले देवाची स्तुती करतात देवाक अर्घां दितात ते देव तांचे कडेन उलयता आज देव आमचे कडेन उलयतना हाचे कडेन उलयचें म्हण आमकां आशा आसा ताणें आमकां आपणेचें म्हणली आशा आसा ताच्या सांगत आमी रावचें म्हणली आमकां आशा आसा हर एक संगती आमकां घडयचें म्हण आशा आसा पूण जाल्यार आमी देवाची स्तुती करतना देवाक अर्घां दितना खंडीत तो सरस्पर देव आमचे कडेन उलयतलो आमकां आपडतलो आमकां सुटका दितलो आमकां दैवीक सत्यान भरतलो म्हज्या भवान भयणी देखून ताची आमी स्तुती करया ताका अर्घां दिया ताची महिमा आमी वाखाणया हर एका वाटेन आमी देवाची स्तुती करूंक अर्घां दिवंक आमी आमकांच आमी तयार करया आनी देवाची स्तुती करया ಕರ್ತಾನೆ ದೇವರಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಕರ್ತಾನೆ ದೇವರಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವ ಸೀಳಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ನೀ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವ ಸೀಳಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ನೀನೆ ಶಕ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ವಾಕ್ಯವ ಬದಲಾಗದು ನೀನೆ ಶಕ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ವಾಕ್ಯವ ಬದಲಾಗದು ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು Lord Jesus, hurry,
ಯೇಸುವಿನ ತೆಗೆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. ಆಕಾಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾತನು, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾತನು, ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದಾತ ನೀನು. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗಳಿ ಆಡುತ್ತಾ ಈ ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಲೆಂದು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲೆಂದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಈ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಈ ಲೋಕವು ಬದಲಾಗಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ಹುರಿಯರ ಕರೆಯಲಿಯ ಹಲೆಲಿಯ ಹಲೆಲಿಯ ಹಲೆಲಿಯ. ಪರಲೋಕ ಮನ್ನವ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಓ ಪರಲೋಕ ಮನ್ನವ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರುಂಟು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು, ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರುಂಟು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು. ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಕರ್ತರೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಯೇಸುವೇ ಕರ್ತರೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಖಂಡ ಲಖಂಡ ಬಾಬಾ 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 ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೀನು ಒಡೆದು ನಿನ್ನ ಜನರ ದಾಹನಿಗಿದೆ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೀನು ಒಡೆದು ನಿನ್ನ ಜನರ ದಾಹನಿಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಅತಿಶಯ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಅತಿಶಯ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. ಸಗ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. worship you
Lord. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Let your anointing flow, Lord Jesus. All the blocks, all the bodies be broken in the mighty name of Jesus. Powerful anointing, Holy Spirit. Higher in the name of Jesus. Fire, ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮನ ಯಾರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 जेजू एकल्या व्यक्तीक आपडती आसा ती व्यक्ती सादारण 25 वर्सां पयले एक आत्मीक घाई त्या व्यक्तीक जाल्लो आसा. 25 वर्सां पयले जाल्ल्या घडीत अजूनय त्या व्यक्तीतान विसरूंक जायना तसलें घडीत घडलां आनी अजूनय ते घडीत तिच्या मतीक येता आनी त्या व्यक्तीच्या मतीक येता आसतना काळजांत मस्त दूख भोगता. अजूनय तो गाय आसा. असल्या एका व्यक्तीक जेजू आपडते आसा. आत्मीक गाय असलेल्यांक जेजू आज विशेष तरेन आपडचें एक दर्शन दाखयतें आसा. देखून कोणाक आत्मीक गाय आसा, कोणा तावन तुमकां कोण दूख येयलेलें अजूनय तुमच्या काळजांत आसा जाल्यार मतींत आसल्यार एकडीभर समर्पण करून दिया आनी असलेल्या सर्व व्यक्तीं खातीर आज आमी मागया. खंडीत जावन आज हर एकल्या खातीर आज जेजू एक विशेष अद्भुत कार्य करता. असले एक अभिषेक हे दळूत जेजून आमचे वयर वतले आसा, आमचे वयर आयल्या. कित्याक सगळी सृश्टी ताची जावन आसा. आकाश तसो जावन आसा, सर्ग तसो जावन आसा. आमचें म्हणलें कांय ना. ह्या संवसारांत मजा ती आसा म्हळ्यार आमी जोडून दवरलें पाताक मात्र दुसरें कांय ना. बाकी सगळें देवा तावन आयिल्लें. जें कितें आमचे कडेन आसा जावंक पुरो ती आमची ग्रेस्त गाय, जावंक पुरो आमचें घर, जावंक तर आमची कुटुंबाची, जावंक पुरो आमची आवय बापूय, जावंक पुरो आमची भाव भयणी, जावंक पुरो आमचें लग्ना जिवीत, जावंक पुरो आमची भुरगीं सगळीं देवा तावन आयिल्लीं. आमी जावन केन्नाय चूज करूं ना. आवय बापायक आमी विसरून काडूं ना, पूण आवय बापायन म्हाकाय विसरून काडूं ना. पूण देवान आवय बापायक विसरून काडलां आनी त्या आवय बापाय मुखांतर म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराक हाडला. देखून हर एक देवाचे योजन ह्या संवसारांत जारी करच्या खातीर म्हज्या भाव आनी भयणी म्हाका आनी तुका देवान ह्या संवसारांत हाडला. हांवें संवसार चूज करूं ना. ह्या संवसाराक येता म्हणून हांवें डिसिशन काण घेवना, बगर म्हजे विशयन देवान डिसिशन काण गेला आनी म्हाकाय आनी तुका ह्या संवसाराक धाडला. कित्याक देवाच्या सांगत आमी सदांच आसाचे, देवाच्या मोगांत आमी आसाचे, देवाच्या शक्तींत आमी जियेचे, देवाचे सकत आमी अनुभव करीचे, देवाची कृपा आमी जोडीचे. हे जावन आसा देवाचे येवजन म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हज्या भाव आनी भयणी. आमी वेस्ट जावन नजो, आमी नाश जावन नजो, आमी खंयच्याय वायट वाटेक वचूं नजो, बगर ही देवाची सकत आमी सदांच आपणावन देवाच्या मोगांत आमी आसाचे म्हणून एक देवान एक निर्धार केल्लो जावन आसा. देखून म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराक हाडला म्हज्या भाव आनी भयणी. असले अभिषेक देवान आमकां दिला. देखून आज आमी प्रत्येक जावन जें कितें आमकां कोणाक दुखयलां ते जेजूक समर्पण करून दिया. कोणे जावंक पुरो तुज्या आवयन तुका उलयल्ली उतरां तुज्या मतीन दुखल्यान जावंक पुरो, तुज्या बापायन तुका करेक्शन करची उतरां तुका दुखल्यान जावंक पुरो तुज्या घोवान तुज्या कडेन उलयतना तुका दुखल्यान जावंक पुरो, जावंक तुज्या बायलेन तुका उलयतना तुज्या मतीन दुखल्यान जावंक पुरो. हर एक दूख तुज्या जिवितांत अडखळ हाडटा म्हज्या भाव आनी भयणी. देखून असली अडखळ्यो काडच्या खातीर जेजू आज तुमच्या जिवितांत म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येवन हे सगळे दूख भायर काडटा म्हज्या भाव आनी भयणी. जर तुमकां दोळे धांपून मागा ह्या वेळार कोणाक तुमकां दोखयला त्या मनशाक जेजू मुखार हाडा, तांकां बक्षिया काळजांत बक्षिया त्या ह्या दिसा आज आपण अद्भुतान तुमच्या जिवितांत तुमी पळयतल्यात म्हज्या भाव आनी भयणी. भिये नाकात, कित्याक देव तुमचे सांगत आसा. देव तुमकां सुटका दिवच्या खातीर आज ताणें निश्चित केल्लो शेवटाक ताणें पावच्या खातीर आयचो दीस तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत आज ताणें विसरून काडला. देखून म्हाका आनी तुका ह्या मागण्यांत एकठांय केला म्हज्या भाव आनी भयणी. बगर आमकां कोणें आपण दिवना, देवान आमकां आपण दिला.
त्याच्या महिमेत वाटेली जाऊन देखो ना मी स्तुती करूया देवा घर गंजिया देवाची काकोळता मी मागया या वेळार विशेषतः त्या अभिषेक या खुरपेची बेसावा आमच्या कुटुंबाचेर जाऊन प्रो तुमचे तुम्ही बसताना तुमच्या गळ्यांचा दुकान देवन येता जाऊन प्रो वसूंक सोडा कित्याक हे आत्मिक खाई जेजू क्लियर करते असा प्रत्येकल्याक मगच्या भवानी बहिणी द इनर वन्स गॉड गोइंग टू हील यू टुडे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हालेलुया उर्रा नका संदर्भ करबलवा रखला दक संदर्भ करबला रका 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 या उर्रा रका रका जीसस थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड आराधने 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 आश्रयवु नीने येसಯ್ಯಾ ಅನಾಧಾರವು ನೀನೇ येसಯ್ಯಾ ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ येसಯ್ಯಾ ಅನಾಧಾರವು ನೀನೇ येसಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯಾ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ಎಬ್ನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯಾ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ಎಬ್ನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿನ್ನಿಂದಾಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯಾ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬ್ನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯಾ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬ್ನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯಾ ಆರಾಧನೆ 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 Let's all worship the Lord. ಆರಾಧನೆ 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 ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಗಾಯಗಳು, ಆತ್ಮದ ಗಾಯಗಳು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಯೇಸುವೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿಯವರಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಮರೆಮಾಚಲಿ, ಎಲ್ಲ ಗಾಯಗಳು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ರೊಕ್ಕರಿಯಲಾದ ಜೀಸಸ್. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ರೋಯ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ರೋಯ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ಆಶ್ರಯವೋ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವೂ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬ್ನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬ್ನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Worship you Lord, praise you Lord, praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ worship you worship you Lord, worship you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
जाणांक जेजू सगळे ओल्ड मेमरीज हाचे वरवीं कसता नसल्या जायत्या जाणांक जेजू सुटका दिते आसा. प्रत्येक जावन कुटुंबांनी अनाहुतां घडल्या वेळार अनवरां आयिल्ल्या वेळार ते घाई अजूनय जायत्या जाणांच्या काळजांत आसात आनी ते आज जेजू क्लियर करते आसा. ते जेजू पुसून काडते आसा आनी त्या जाग्यार जेजूचो मोग तुमच्या काळजांनी भरते आसा. कितें उणेपण आसा गे त्या काळजांत ते घाई ते तुमचे तान पयस वेतना तो खाली जाल्लो जागो जेजूच्या मोगान भरता. जेजूच्या मोगान भरता. ह्या वेळार अभिषेक रिसीव करा. जी कोणाक आत्मीक गाय आसात ते उडास तुमी तुमचे तान काडून पेसाडा आनी थंय जेजूचो मोग आपणाया. जेजूचो मोग तुमी अलाव करा. जेजूचो मोग तुमच्या काळजांत येवंक अलाव करा. ताका परमिशन दिया. परमिशन दिया. कोर्सान देवात हांव येना ती संवसारांत येवची ती देवसारांत येवची. जाय जाय म्हणून आमकां एक एक गडितां विसरणातले बरी कर्ण देवसारान आमकां बांदून घालचे त्याच्या पासान सांबाळचे. ह्या पासांतान सुटका जोड. ह्या वेळार भायर या चेतावण देवाचो अभिषेक देवाचो मोग तुमी अनुभव करा. ह्या वेळार फील द लव ऑफ जीसस. तुमच्या अवकाश दिया. तुमच्या काळजांत ताका अवकाश दिया. भितर आपया स्वागत करा. लेट्स वेलकम जीसस इन युअर हार्ट अँड माइंड अँड सोल. The each and every that inner words will be disappear from you right now in the name of Jesus Christ. Jesus, Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. आराधने 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 येशुवे आराधने येशुवे आराधने Hallelujah. Worship you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your wonderful presence. दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबांक जेजू बुजवण दिते आसा. जें कितें तुमच्या कुटुंबांत कितेंय तुमकां लुकसाण जाल्यार ते जेजूच्या हजरपणान तुमचें घर तुमचें कुटुंब भरती करते आसा. रिसीव करा. संदेश मॅसेज रिसीव करा. जी कोण एकसूरपण बघतात, जी कोण कुटुंबांत एक जागो होगडायल्लो जेजू तो जागो भरती करते आसा. ताचें हजरपण आसा. मनशाच्या हजरपणाच्या व्हडलें हजरपण जेजूचें तुमच्या काळजांत तुमच्या कुटुंबांत मगच्छान. मनीस आज आसलो फाल्यां तुमकां विसरता पूण देव तुमकां केदीच विसरना. देव तुमकां केदीच अनाथ करिना. देव तुमकां केदीच एकसुरे सोडिना. देव केदार तुमकां दुखेस्त जाल्ले पळोवंक नाका. जेजूक सुटका दिवंक जाय. सुटका दिवंक जाय. रिसीव करा ह्या वेळार द अनॉयंटिंग. रिसीव द अनॉयंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट and receive the God's power in your heart and mind and soul. God's power in your house. God is blessing you each and every one. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Let your power flow, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we lift up your name, Lord. Hallelujah. आराधने 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 आमच्यापैकी कोण जरी हजर जाल्या मागण्यांत हजर जाल्ले ताच्या जिबितान एक या दोन या तीन पटी कितें न जीवगत करचे एक डिसिशन काडून गेल्ले आसा. आमकां नाका हें जिवीत नाका आनी हांव जीव करचे एकच वाट म्हणून डिसिशन काडून गेल्ले. एका व्यक्तीक जेजू ह्या वेळार त्या सुसायडीचे स्पिरीट येता सुटका दिती आसा. ती सगळे जीवगत करची चिन्ह ताचे तान पयस करून भस्मन उडोवन आसा. ह्या वेळार जेजू आपडते आसा. जेजू आपडते आसा. जीसस लॉर्ड जीसस थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. ग्लोरीफाइड माइटी गॉड हालेलुया. worship Lord Jesus. Thank you for the miracles Lord Jesus. Thank you for anointing us Lord Jesus with your power Lord Jesus.
करे चंदर बर करबल रखंदर चंदर थरबर करबल रखंदर दर दग दग चंदर बर करबल हुरे रे करे करे जीसस आराधने आराधने ಆರಾಧನೆ ನಾ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನಾ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಎಲ್ ಶಾಡವು ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಎಲ್ ಶಾಡವು ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 worship you Lord Jesus we worship you Lord worship you Lord ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 thank you Jesus thank you Lord hallelujah hallelujah let your power flow Lord Jesus touch each and everyone Lord Jesus hallelujah 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 thank you Lord thank you Jesus worship you Jesus thank you Lord hallelujah hallelujah Jesus power the mighty anointing of the Holy Spirit hallelujah pure reka thank you Lord thank you Lord thank you Lord praise you glory 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 ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬಾ ಯೇಸುವೇ ಬಾ ಯೇಸುವೇ ಬಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ worship you Lord thank you Jesus जायते जणांची दुःखांची उपस्थिती असा या वेळा तुमकां अनुभव जातलो तुमच्या पाल्यांचेर ताचो हात आपडलेले स्पर्श तुम्ही देखतल्यात तुमच्या काळजांत तुका आपडलेलो स्पर्श तुम्ही देखतल्यात या वेळार अनुभव करा लेट्स एक्सपिरियन्स द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड हरी एकल्या जेजू आपडते आसा सुडका दिते आसा दैविक अनुभव दिते आसा आज तर तुमकां आत्मीक गायनात सगळे जेजून गुण केले सगळे काढले तुमचे आत्मीक गायास जेजून असले अभिषेक तुमच्या काळजांनी वतला असलो मोग तुमच्या काळजांत वतला आणि वो मोग ससनाक तुमचे ते उरतलो तुम्ही या संसारात आसता म्हणसर वो मोग तुमचे तान पयस वेसोना वो मोग तुमकां सांडसोना वो मोग तुमकां सदांच पटलून धरतलो वो मोग तुमकां सदांच भेंगेन धरतलो वो मोग तुमकां सदांच बक्षितलो वो मोग तुमकां आनी एका हंताक तुमकां व्हरून पावयतलो असले अभिषेक असले सुडका जेजू ह्या वेळार दिती आसा विशेष अभिषेक सुडकेचे अभिषेक जेजू दिती आसा थँक्यू फादर थँक्यू जीजस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी worship you Lord थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया hallelujah मस्त वेळ आमी देवाक आराधन केल्या देवाची महिमा आमी जोडली आमी पळयलें जेजूचें हजरपण कितें म्हणून हर एकल्यांनी तुमी बगले तुमकां कितेंय बगलां जाल्यार खंडीत तुमी मॅसेज करा एक साक्ष दिया हेरांक तुमकां कितें बगलें म्हळ्यार तुमचे एक्सपिरियन्स कितें आसल्यार तुमी शेअर करा देव तुमकां आनीक चड आशिर्वादीत करतलो हालेलुया हालेलुया आज
आमच्या क्रिस्तांवपणांत 2 टायपाचे आसात. पयर आमी 3 टायपाचे क्रिस्तांव. एक भावार्थांत आसले, एक वारें दिसिनासले दलचे, आनी एक तांकां खंय वता म्हणल्यार कळीतच ना, विदावट डॅस्टिनी असले क्रिस्तांव. 3 टायपाचे क्रिस्तांव आमी. पूण ह्या बऱ्या क्रिस्तांवांनींत तातूंत 2 टायपाचे क्रिस्तांव प्रत्येक आसात. तातूंय थोडे डुप्लिकेट आनी थोडे ओरिजिनल म्हूण आसात. देखून आज लक्षणां आमी पळया. ओरिजिनल क्रिस्तांवांची कहली लक्षणां आनी डुप्लिकेट लक्षणां कशीं आसा. डुप्लिकेट क्रिस्तांवांची लक्षणां तें आमकां आमचें जिवीत इल्ली तपासणी करूंक जाता. कसले आमचे कडेन आसा गे, कले एनॉयंटींग आमचे कडेन आसा, आमी कसले क्रिस्तांव जावन आसा म्हूण आमकां ते एक हो आरसो मात्र आमकां एक आरसो दाखोवचो. ते जाल्यार तुमकां कळटलें कोण डुप्लिकेट की कोण ओरिजिनल गी म्हणून. हांव कोणाकी ब्लेम करना. हांव खाली देवाचें उतर मात्र तुमकां दिवचें आनी तें तुमी समजून काणगेचें तितलेंच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी पळया गालतकारांचें पत्र 5वो अध्याय 19 ते 20 आनी 1 वाचूं. हें डुप्लिकेट क्रिस्तांवांची लक्षणां. कोण पळय डुप्लिकेट तांकां मात्र हें उतर लागू जाता. डुप्लिकेट क्रिस्तांवांची लक्षणां आसात आनी तो 15 लक्षणां आसात. 15 लक्षणां आसात. 15 लक्षणां ही डुप्लिकेट क्रिस्तांवांची. गलतकारांचें पत्र आमकां सांगता. सांपावलोन बरयल्लें गलतकारांचें पत्र 5वो अध्याय 19व्या वाक्यांत 20 आनी 1 वाक्य. गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 to 21. रक्तमासांतल्यान उपजाता तीं कृत्यां आमची कूड रक्तमासाची जावन आसा. आमी रक्तमासाचे. कसो जेजू ह्या संवसारांत रक्तमास काण घेवन आयिल्लो तशें आमकां ह्या संवसारांत जेजून रक्तमासाची जावन रचला. देखून आमची कूड रक्तमासाची. पूण ह्या रक्तमासाच्या कुडींतली कहली लक्षणां ही पळया. तीं कृत्यां स्पश्ट वळखू ही येतात. लक्षणां स्पश्ट वळखूंक येत. व्यभिचार, अनिष्कळपण, फौजदेपण, बोंब्या पुजा, माठ, दुश्मनगाय, झगडी, मोसोरू, राग, स्वार्थ, मनाभेद, तंड, पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपण आनी पानोत्सव असले सकड. हाचे विशयांत हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या आनी परत्यांनी हांव तुमकां सांगता. असलें करतात तीं देवाचें राज जोडिशिनात. ही डुप्लिकेट क्रिस्तांव. आनी थोडे आमकां क्रिस्तांव मस्त टायप आसात. हातूंत एक डुप्लिकेट क्रिस्तांवांची लक्षणां. जर आमचे थंय ही 15 फळां 15 लक्षणां डुप्लिकेट क्रिस्तांवांत हे आसतात. हे क्रिस्तांव नांवा खातीर मात्र क्रिस्तांव. पूण कृत्यां ही पुरा. तांचे तें आसा व्यभिचार, अनैतीक संबंध, निष्कळपणान जियेनात, अनिष्कळपणान जियेतात. आज कितलीं भुरगीं, कितलीं युवजनां, कितलीं प्रायवंत सयत ह्या इंटरनेटाद्वारे कितले पुरा अनिष्कळपणां पडल्यांत. कितलें पुरा व्यभिचाराचे फिल्मां पळोवन व्यभिचार करून आनीकालें करून आपल्याच कुटुंबाच्या अंगी आपल्याच भुरग्यांक पाड केले कितलीं दृश्टांतां आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटात. म्हाका भाव आनी भयणी पळया. व्यभिचार, अनिष्कळपण, पोजदेपण, नाका जाल्लें उलोवणें, गाली सभे जावचे, पोजदेपण उलोवचें. बोंब्या पुजा म्हळ्यार काली मुर्ती पुजा मात्र न्ही. एका बोंब्या पुजा म्हळ्यार जर देवाच्या सड कोणाक आमी मोग करता जाल्यार आमच्या जिवितांत आमच्या पयशांक भांगाराक आमी पयलो स्थान दिला जाल्यार ह्या आमच्या कुटुंबांत प्रत्येक जावन आस्तबदकाक आमी पयलो स्थान दिला जाल्यार व्हडपणाक पयलें स्थान दिलें जाल्यार ही पुरा व्हडली बोंब्या पुजा. देखून आमी हाका पुरा स्थान दिवंक ना. पयलो स्थान आमी देवाक दिवचें. आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, प्रत्येक आमच्या काळजांत देवाक दिवचें. हो स्थान दुसऱ्यांक दिल्ल्या बरा हे बोंब्या पुजेत जावची. माटमंत्रां कितले आज कुटुंबां माटमंत्रांनी एकल्याक मोसरान एक भाव बरो जाल्यार आनी एक भाव ताका सकला घालूंक पळयता. आमकां क्रिस्तांवांक पळय एक गाद आसा. बोट भरून गेल्लो, बोट फुल्ल लोड करून पाटी आयलो खंय, पोट भरून गेल्लो पाटी येवना खंय. तली गजाल आमची एक पाटी क्रिस्तांवांचे थोडे जिवीत म्हळ्यार आमचे ते इल्लो मोसोर चड आसा. आमी बरें जालें कोणाकी पळोवंक नाका. तुमी असो अनुभव केला जावंक पुरो. मसराचो अनुभव हर एकल्यानी केला. तुमच्या जिवितांत खंडीत जावन 1000 पटी जाले चिंता जाल्यार तुमी मसराचो अनुभव हर एकल्यानी केला. कित्याक म्हळ्यार मोसोर तसो जावन आसा मनशाक. मोसोर लागाडत काडटा.
मोसोर तुज्या जिवितूच पिड्ड्यार करता आनी आमचे ते आमकां क्रिस्तांव म्हणटात तांकां कुर्ल्यांचो स्वभाव घे, कुर्ल्यांचो स्वभाव घे. तुमी कासव एका मडकेन घालून सोडा आनी दामणे दवरनाकात. कासव एका वयर एका रावन कशे म्हणी भायर येतात मडकेंतावन. कुर्ल्यो घाला एका मडकेन, जिवत कुर्ल्यो घाला आनी ताका दांकिनात. सकाळी जाता म्हणसर एकच ते कुर्ली भायर वचना. कित्याक म्हळ्यार एक भायर येताना आनी एक कोण सकला घालता. आमचे क्रिस्तांवचे जिवीत असें कोणें बरें जावंक जायना. कशें म्हणी ताका कान सकरा घालूंक प्रयत्न करतात. असलो मोसोर एका मनशाच्या जिवितांत भरला जाल्यार कशें बरें जावचें, कशें बरें जावचें आमचें कुटुंबां. एकलें न्ही, कित्याक तुमी जावं दी हांव जावं दी, ह्या मोसराक वळख जाल्लेच आसात. कोणाच्या मोसराक आमी वळख जाल्ले आसा, खंडीत जावन मोसराक आमी वळख जाल्लेच आसा. देखून ही पुरा पळया माट दुस्मानगाय, एकामेका दुस्मानगाय, झगडी दुस्मानगाय इतली की भिरंकूळ दुस्मानगाय आसा. आज कोर्टान केज्यो हायेस्ट कोणाच्यो? क्रिस्तांवांच्यो. आज एकलो हिंदू वकील म्हजो आप्तमित्र म्हणटालो, आमी आज व्हडली व्हडली घरां बांदल्यात, व्हडले व्हडले रावल्यार आमचे कडेन आसा जाल्यार सगळो क्रिस्तांव सोदूड म्हणून आमी सोडिनाव, आमी कोणाकय सोडिनाव, आमी बगसूंक तयार नाव. दुस्मानगाय एकामेकाक. कोर्टान केजी घालचे आनी काले करचे. तांकां ओके नीती खातीर तुमी घरा, कांय प्रॉब्लेम ना. कोर्ट ही आमच्या खातीर देवान केल्लो, नीती आमच्या खातीर केल्ली. पूण बाबांव मध्ये कळले, बाबांव मध्ये आमी राजसंधान करूंक जायना गी. बाबांव मध्ये आमी कोर्टाक वचचें गी. आवय बापायच्या एकाच भुरग्यांक आमी कोर्टाक वचचें गी. आमी कितें राजसंधान जावन गे एकाच आवयच्या गर्भांतल्यान आमी भायर येवना गे. आमकां कितें न्यायनीत करूंक आमकां कोर्टाक वचचें गी. आमचें कितें न्यायनीत करूंक जाल्यार पुलीस स्टेशन जाय गी. आमकां न्यायनीत करूंक आमचेच कुटुंबाची नांद गी. आमचेच घरां, आमचेच बाबा भयणी एकामेका मेळोवन नीत करूंक जायना गी. दुस्मानगाय दवरची कुटुंबा भितर. बाबा मध्ये भोबोणे मध्ये दुस्मानगाय जिवोवचें जाल्यार कसली क्रिस्तांवची न्ही, ही डुप्लिकेट क्रिश्चानिटी वैगी न्ही. तुमी पळया, समजून काण घेया. झगडी, मसोर, राग, स्वार्थ, मानाभेद, थंड हें पूर आसा. इतलें आसा की हांव मेल्यारय सोडिना म्हणटात. थोडी मोरोंक जाल्यारय तयार आसात, भुकसूंक एकामेका सोडूंक तयार नात. म्हळ्यार तांकां गॅरंटी आसा मेल्यारय फाटीं येयचें जाल्यार ताणें सर्गींच्या राजा गेल्यार फाटीं येवंक जाता. तर परिस्थिती कसली खंय आसा म्हणून चिंतून पळयचें मगच्या भावा आनी भयणी. पेला असो पडझड, बेबदेपण, पियोवणें पळया. आज आमची क्रिस्तांवांची कुटुंबां नास जावंक कारण कितें? बेबदेपणा वरवीं न्ही गी, सोऱ्या वरवीं न्ही गी. कित्याक हाचे वरवीं जिवीत म्हणटा एका घडयेचे मात्र कुशलाय मेळची न्ही गी. सोऱ्याच्या विशयान जायते देवाचें उतर आसा. आमकां काल एक जेजून वायन केल्लें मात्र गोत्ता. दुसरे खंयचे संगती बायबलान आमी वाचूना जाल्यार कशें आमी हें करचें? आमी खंयचे सोऱ्या विशयान उलयल्यार जेजून वायन करूं ना गी. अर्थ ना वायन केलो कसलो, ताचो डीप मिनींग कितें हें पुरो समजून काण गेल्यार खंडीत जावन आमकां बरेंपण मेळटलें मगच्या भावा आनी भयणी. पेलेसो पडझड, पानोत्सव आनी असले सकट हांचे विशयान हांवें तुमकां 17 सांगल्या म्हणटा सांव पावलो. परतेनी हांव तुमकां सांगता, असलें करतात ती देवाचें राज जोडिशिनात. ही डुप्लिकेट क्रिस्तांवां सर्गींच्या बागलाच्या देगेन वचोंक साध्य ना मगच्या भावा आनी भयणी. असली लक्षणां आसली पळया. हांव प्रत्येक ही लक्षणां सांगता. व्यभिचार, अनिस्कळपण, पोजदेपण, बॉम्ब्या पुजा, माट, दुस्मानगाय, झगडी, मसोर, राग, स्वार्थ, मनभेद, थंड, पेलेसो पडझड, बेबदेपण, पानोत्सव. 15 लक्षणां असलें सकट हांचे विशयान हांवें तुमकां 17 सांगल्या. परत्यांनी हांव तुमकां सांगता, असलें करतात ती देवाची राज जोडिशिनात. आतां आमकांत आमी चिंतून पळयल्यार आनी तूं 15 पळां ते 4-5 मणी आसतले आमचे कडेन. कितलेंय ना म्हळ्यार आमकां खंडीत जावन एक मोसोर इल्लो तरी आसतलो. हेरांची लोंव ओडल्यार रागात येता गे, क्रिस्तांवांची लोंव ओडल्यार मोसोरूच भायर येता गे. थोड्यो गादी आसात, मालगाड्यान केल्ल्यो गादी कांय बेश्टे न्ही त्यो आसा. आमकां आसलेतलें भक्तीपण कोणायकी ना. आमकां आसलेतलें मिसाचें बलिदानां कोणायकी नात. आमकां आसलेतलें आराधना खंय नात. आमकां आसलेतल्यो रत्यो खंय नात. आमचे ते आसलेलो मोसोरी कोणाकी ना. तर कसली परिस्थिती, कसले क्रिस्तांव, कसले जिणे आमी जियेत आसा समजून काण घेवचें. आज तुमी हें स्विकार करा आनी हेरांक तुमकां सांगूंक खंडीत बरें जातलें. ही खंडीत जावन हांवें तुमकां मात्र ब्लेम करचें न्ही. बगार देवाचें उतर म्हाकाय तुकाय दोगांकी सगळें दोनी रितीनी दोनदारीची तलवार ती. तशें कातरता अशेंय कातरता. देखून म्हाकाय जाता तुमकांय जाता खंडीत जावन. पूण मगच्या भावा आनी भयणी 15 सैतानाचीं फळां म्हण सांगतात.
डुप्लिकेट क्रिस्टानिटी ही जोनपणा कडेन आसात ती देवाच्या राजांत रिगोंक साध्य ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून आमी कितली देवा कडेन काकळट मागेचे, कितले अचेतन भायर येवंक प्रयत्न करीचे. हर एक दिसा जर तुमचे ते एक ते सैतानाचें फळ आसा जाल्यार सकाळी उठून मागचे. तुमकां राग आसल्यार जेजू म्हजो राग हांव तुका समर्पण करता, जेजू तुजो मोग म्हज्या काळजांत घाल. जर तुमकां अनैतीक संबंध आसा, ह्या खंयच्याय रितीचे व्यभिचार अनैतिसम पयले आमी केल्ले आसा, आमच्या जिवितांत ते आमी अनुभव केले आसा जाल्यार अजुनूय ताच्या पातकां रडून त्या बॉक्सांनी मागयेत. आमी बॉक्सांनी मागयेत. थोड्यांक तुमसारान सांगूंक लज दिसता, खंडीत तुमी देवा कडेन सांगयेत न्ही गे, जेजू कडेन सांगयेत न्ही गे. जीव आमचो बुक्षिता, आमचे काळीज तो पळयता, आमच्या मन तो पळयता. देखून असले सगळी डुप्लिकेट क्रिस्टानिटी हाचे जावन आमी पयस रावून खंडीत जावन आमी ऑरिजिनल क्रिस्टानिटीक वचचे. ऑरिजिनल क्रिस्टानिटीची लक्षणां खंयची थंय जावन तो 22वा अध्याय गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 22 to 26 अशें सांगता. पूर्ण आत्म्याचें फळ हें ऑरिजिनल क्रिस्टानिटीची लक्षणां ही मोग संतोष समाधान सोसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण भोळेपण स्वधमान असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. जी कोण क्रिस्ताची ताणी आपली कूड तिच्या वडण्या आणि आशा आणि वडण्या समेत कुर्सार मारल्या. तांकां कसल्यांत वायट लागूंक साध्य ना. ही ओरिजिनल क्रिस्टानिटी. आणि असो वडील ओरिजिनल क्रिस्टानिटीचो वडील जेजू आणि डुप्लिकेट क्रिस्टानिटीचो वडील लुसिफेर. हें सैतानांत येता, हें देवांत येता. देखून आज आमी कोणाची फळां आमचे ते पळया. सैतानाची 15 फळां खंयचे म्हणी एक आमचे थंय घालून आमकां कंट्रोल करूंक पळयता. आमकां ह्या संवसाराच्या वडण्यांक ओडटा, कुडीच्या वडण्यांक आमकां ओडता. पूण जेजू ताची पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय घालून आमकां जिविताक व्हरता. एक दोन आमचें झूज हें आत्मीक झूज, स्पिरिच्युअल वॉरफेअर. हे झुजांत आमी जिखूंक जाय. आमच्या कुडीक आमी सांबाळूंक जाय. आमच्या कुडीक जाय पळयल्लें जाय. ह्या कुडीक पळयल्लें जाय. आतां खंय आमकां वचोंक जायना, पर्चेसिंगा पुरो वचोंक जायना, नाजाल्यार कांय ना. खंय दारा काडिता माराट आसा तुमी पळयता. दारा काडिता खंय आसा 100 फ्री खंय आसा. एक कण गेल्यार एक फ्री. थंय आमी रेडी आसता. पळया कितलें काडिता तें पुरा वस्तू हाडचें, मागीर अन्न घालचें, मागीर येल्ला काडिता पुरा. आंगारच खोरोज येता. मागीर खंयचें पुरा नाका जालें, खंयचें पुरा. आमी आशेवचें न्ही संवसाराची आशा. देव आमकां कितें जाय आसा पळय तें सगळें दिता. तुका तुज्या जिवितांत कितें जाय गी म्हणून देवाक पयलेंत कळिता. तूं ताचें भुरगें तुजे कुशे प्रकार तूं ह्या संवसाराक येवनाय, देवाच्या कुशे प्रकार तूं ह्या संवसारात आयलाय. तितलें आमी जाणा जायच्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. एक गिरबोज्यो सयत 2 पयशांक विकता जाल्यार ताची सयत देवाक विसार पडना. ताच्या कितल्या की मोलादीक तूं म्हूण सांगता. देखून आमी देवाक कितलें मोलादीक म्हळ्यार आंज बुडयांच्या की इल्लेलान आमकां केलां, पूण सगळ्या श्रेश्ठेच्यान आमकां उस्तान दिलां. तर आमी कितें उणेपणाचें न्ही. आमकां जाय जाल्लें सगळें देव दिता. तुवें आशेल्लें दिता. पूण पयलें तुवें देवा सांगता आसचें न्ही. ही सगळीं खंयचीय एका दाळा ही सैतानाची फळां आमचें तें आसा जाल्यार ती आमी आज काडून उडयचे आनी नव्या जिविताची पवित्र आत्म्याची फळां आमी नेसचय. ही जेजू थंय आसलेली. मोग ताचे कडेन आसलो. ताका कितल्या कश्टांत तो संतोष पावल्लो. ताका समाधान आसलें, ताका सोसणीकाय आसली, ताका दयाळाय आसली, हेरांची दया आसली, बरेपण ताचें तें आसलें, विश्वासपण ताचें आसलें, भोळेपणूय आसलें, स्वधमानी आसलें. ही 9 फळां आसलो व्यक्ती आमच्या जिवितांत आज पळोवंक गेल्यार आमी ह्या संवसाराक आयल्या उपरांत आमी पळयले 2 व्यक्ती हांवें तुमकां रेफर करिये. तांचे थंय ही फळां दिसून आयल्या. एक आमचो आदलो पाप साहेब जुआंव पॉल II आनी एक कलकत्ताची मदर तेरेसा. ही आमच्या दोळे मुखार आसली, आमच्या दोळे मुखार जियेल्ली. हांचे कडेन ही पवित्र आत्म्याची फळां दिसून आयिल्ली. आज आमचे ते खंडीत दिसून येचे मोगाच्या बाबा भयणी. आमचे क्रिस्तांव म्हळ्यार तशें क्रिस्तांवपण जायचें. बेस्टेरी नांवा खातीर एक संडे क्रिश्चन जावन नजो, या इगर्जेचे भायर रावचे क्रिस्तांव जावन नजो. म्हज्या जिवितांत मस्तू वर्सां सदां तरणाटपण म्हणसर सदां एक 30 वर्सां म्हणसर 30 आनी 3 वर्सां म्हणसर लागीं हांव करेक्ट मिसाच्या बलिदानाक एटेंड जावंक ना. म्हाका तें गरजेनातलें. हांव केदां इगर्जे गेल्यार भायर बसतालें. तरणाटपणांत हांवें सांगचें
भुरगेपणार आवय बापाय खाण धरून भितर व्हरतात मुखार पासून बसयतात पूण व्हड जातना आमी पाटी 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 येता पाटी पाटी येवन पळया इगर्जेचे भायरच पडटा मागीर भायरच आमचे भितर इगर्जे मुखल्या बागलांत भितर वचना आमी तरणाटपणाचें जिवीत पळया कशें ल्हान भुरगो आसतना मुखल्या बांकार बसुल्लो तुजी वर्सां पाशार पाशार जातना तूं पाटी 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 येताय तुजी 16-17 वर्सां तूं इगर्च्या भायर पडटाय क्रिस्तंवपणीन न्हय आनी थोडे काळांनी जिवितांत तिनूच फावटी इगर्जेक येतात एक तो जल्मातना ताका आवय बापूय आनी बावतिजमाक हाडून सोडटात इगर्जेक हाडटात दुसरे फावटी ताका काजार जावन एका स्त्रीयेक व्हरून हाडटा इगर्जे बागलार आनी काजार जाता तिसरे फावटी 4 जाणांच्या खांदारच येता तो मागीर तो इगर्जे बागला दिसना अले क्रिस्तांव आसा ते अले तुमी पळयल्यार जावं पुरो अले क्रिस्तांव आसात ते खंयच्या इगर्जेच्या कामांनी नात वाड्यांत नात क्रिस्तांवांत खंय आसात म्हणले नात ते पूण खंय डिम लायट आसता थंय आसूंक पुरो ते सोदल्यार मेळटात थंय मेळटात पूण हे ओरिजिनल क्रिस्तांव आज हांवें आनी तुवें जाय आमचे थंय जेजू केल्ले बरी मोग हांवें आनी तुवें एरनसो मोग करूंक तो संतोश आमचे थंय आसचे ते समाधान आमचे थंय आसचे ती सोंसणीकाय आमचे कडेन आसचे ती दयाळाय आमचे कडेन आसचे ते बरेपण आमचे कडेन आसचे ते विश्वासपण आमचे कडेन आसचे ते बळेपण आसचे सदमन आसचे असले संगती खंयच्याय नियमशास्त्र लागू जायना हें आसल्यार तुमकां खंयच्याय उपादेश पाळिजे म्हण ना येत उपादेश न्ही गे सगळे उपादेश आंदून 8 पण आसात जेजून दिल्या 2 उपादेशांनी सगळे 8 पण आसा देखून हे आसल्यार आमी खंडीत जावन आमचे कडेन कोणा कडेन ही नवी फळां आसची म्हाका दिसना म्हणजे थंय बिलकूल ना थंय हांव पेसारता ट्राय करता तुमी ट्राय करा खंय म्हणी एक 9 फळां आयल्यार बरें बरें कितें आसात पळय सैतानाची फळां आमचे तान पयस करया एक नवें जिवीत आमी जिवंक प्रयत्न करया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर इतलें पुराय जाताना क्रिस्तचो मोग हांवें आनी तुवें अनुभव केला गी आज पळया प्रेजन कितले एनवायंटीक आसले मस्त जाणांनी अनुभव केला मस्त जाणांक ते फील जाले पूण क्रिस्तचो मोग आमी निजावन अनुभव केला की म्हणून पळया तर जेजूचो मोग अनुभव केल्ली जेजूचो आत्मो जर म्हजे ते आनी तुजे ते आसा जाल्यार आमी जेजू बरी पेल्याचो मोग करचे व्यक्ती जायचे जेजू बरी पेल्याचो मोग करचो व्यक्ती जायचे जॉन 13:34 जो वांजेल 13वा अध्याय 30 आनी 4 वाक्या जॉन 13:34 एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो मोग करा जशे हांवें तुमचो मोग केलो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी तुमी एकामेकाचो मोग करा आमी एकामेकाचो मोग करचे न्ही आमी एकामेकाची मासां गावची आमी एकामेकां पिड्ड्यार करचें बाबाव मदें झगडी आवय भुरग्यां मदें झगडी कवली अवस्था बोगसूंक तयार ना मेल्यारय बोगसिना थोडी प्रायवंत आसात 70-80 वर्सांची अनुकी बोगसूंक कोंडाच्या देगेर आसा जाल्यारय बोगसूंक तयार नात आपल्या भुरग्यांक सयत असली परिस्थिती ह्या संवसारांत आसा मोगोच्या भावा आनी भयणी तुमी पळयला जावंक पुरो तुमच्या जिवितांत खंडीत तुमी पळयला जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत पळयलें मात्र हांवें तुमकां सांगचें दुसरें जेजूचो आत्मो आसुल्लो जेजू बरी बोगसूंक तयार आसा जगे बोगसूंक तयार आसा जगे लूक चॅप्टर 23:34 लूकाचो वांजेल 20 आनी 3 अध्याय 30 आनी 4 वाक्या आनी जेजू म्हणालो आनी जेजू त्या कुर्सातान म्हणालो बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते कितें करतात म्हणून नेनात जेजूक मारले मार कितले आदले पट्यान सांगले 1,500 की मार घाई त्याच्या कुडींत आशिल्ले 150 की वयर घाई आनी त्याची हाडां दिसताली देवाच्या उतर किर्तनाच्या ग्रंथांत सांगता ताच्या पाठीचेर नांगोर सोरयलो म्हणटा आनी पाक्का लोकांची त्या पळयेंत घालून त्याचे मांस दांकले म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक तर सगळे तितलें केल्ल्या मनशांक जेजून कुर्सातान बक्षिलां जाल्यार आमकां एक उलयल्ल्या उतार उलयल्ल्या भावाक एक वायट केल्ल्या भावाक आनी भयणीक आमी बक्षूंक तयार ना जाल्यार कसले जेजूचे शिष्य आमी कसले क्रिस्तव आमी चिंतून पळयचे मोगोच्या भावा आनी भयणी आमी जर बक्षूंक तयार ना जाल्यार कितें फायदो फाल्यां एक तुका एक अवकाश मेळिल्लो आजच बक्षूंक तूं तयार आसाय जाल्यार खंडीत फाटीं करनाका हांव फाल्यां फोन करता म्हणनाका आजच एक मॅसेज घालून सोडू तुज्या भावाक तुज्या भयणीक तुज्या बापायक तुज्या भायलेक तुज्या भुरग्यांक आजच एक मॅसेज पास कर कित्याक म्हळ्यार फाल्यां तूं बक्षना म्हणटा सैतान तुका अवकाश दिना खंय म्हणी मार्क पडटात देखून डिसिजन काण घेचे इमिडिएट एक्शन काण घेचे देखून एक गांव आसा फाल्यां करचें आज करचें आतांच कर फाल्यां करचें आज करचें आतांच कर डिले करनाका तुज्या जिवितांत डिसिशन काण घे
घडये भितर म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. देखून तिसरे जेजूचो आत्मो आशिल्लो सोंसणीकायेचो मनीस जायचो. देवाचो आत्मो म्हजे ते आनी तुजे ते आसा जाल्यार आमी सोंसणीकायेचे मनीस जायचे म्हणून सांगता. पेद्रूचें पयलें पत्र 1 Peter chapter 2 verse 23. पेद्रूचें पयलें पत्र 2रो अध्याय 20 आनी 3 वाक्य. ताका सवुल्ल्या वेळार ताणें पाटी सवलेना. जेजू सवुल्ल्या वेळार ताणें फाटी सववना. आमी एक सवल्यार 100 सवून जाता. इमिडिएट एक्शन आमचें. आमी एक्शन काडून नंबर 1 म्हणून येत. एकल्यान काणें वायट उलयलें ताक्षण 100 सवण जाले. पूण जेजूक तांणी अर्येकासीस प्रत्येक जावन त्या सगळे थंय आसल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी सगळ्या फरिसेवांनी शास्त्रींनी जेजूक सवल्या वेळार ताणें फाटी सवलें ना. ताका कश्ट आयतना ताणें भश्टायलें ना. ताका कश्ट आयतना ताका पिडापीड दितना ताका मारतना ताणें कोणाकच बेश्टायलें ना. ताका बेश्टावंक जातें पूण बेश्टावना ताणें. बगार नीती प्रकार जरती करतल्याच्या जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. निरपराधी तो कांयच पातक नातलो ताकाच ताणें ओपून दिलो. मगच्या भावा आनी भयणी पूण आमकां मस्तपटी अनीत मेळटा. पूण भियेनाकात. अनीत मेळटना आमकां नीत करून दितलो एकलो आसा. आमी ताचेर डिपेंड जायचे. कोणीय तुमकां वायट करतात, कोणीय तुमकां हें करतात, कांय उलोवंक वचनाकात. एक कंप्लेंट जेजू कडेन दिया. पुरा सारकें जाता. पुरा सारकें जाता. पुरा सारकें जाता. देखून फारीकपण तुमी घेनाकात म्हणटा पवित्र पुस्तक. जेजू सांगता फारीकपण तुमी घेनाकात. तें म्हजेर सोडा. तें हांव पळयता म्हणटा. देखून कोणीय तुमकां दुखयलां कोणी केलां कांय उलोवंक वचनाकात. समाधान सोसून व्हरा. तांकां दुरसोवचे तांचें उतर काले पुरा तोंडान दिवचें. बेश्टें तरी तुजें अभिषेक तुजें एनॉयंटींग तूं हगडोवन घेताय. प्रत्येक तुका एक एनॉयंटींग आज तुमी प्रेयरार तुमी जमले तें एनॉयंटींग अर्द्या वरान जमयलें कितलें तुमी एनॉयंटींग तुमी जोड काण गेले. जर असली उतरां उलयता तुमी ह्या मागण्या आखेर जाताना एनॉयंटींग हगडोवन जालें न्ही. कितें फायदो. कितें फायदो. एनॉयंटींग जोडून कितले कश्ट आसात. हगडावंक एकच घडये. कुंभाराक एक मडकी व्हरोंक कितलो वेळ आसा. पूण दोन्यान एक मार एकच मिनट गेलो. मडकी फुटून गेली. कुंभारानिगे वर्ष दोन्नेगे ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. खंडीत जावन आमच्या जिवितांत तशें घडोवन वचो. चवथे जेजूचो आत्मो आसलो. जेजू बरी मागण्याच्या स्पिरितान भरलो मनीस जायचे. मागण्याचो स्पिरीट आसा. मागणे करून ताणें फाटी सरून वचो. लुकाचो एवांजेल 22 अध्याय 40 आनी 2 वाक्यां. लूक चॅप्टर 22 verse 42. जेजून मागचें पळया. बापा तुजी खुशी जाल्यार ही कालच म्हजे ताण पयस कर. तरी पूण म्हजी खुशी नाही तुजी खुशी जावं. अशें मागोंक आमकां जाता की आमकां इन्स्टंट हिलींग जायचें. खंयच्याय मागण्याक अटेंड जाल्यार हिलींग जाल्यार मात्र त्या मागण्याक आमी अटेंड जावचें. हिलींग जाता की मॅसेजीस कॉल येतात की तांकां बरें जाता की हांकां बरें जाता की म्हाका कित्याक बरें जायना हें चिंताप आमचें तें. मगच्या भावा आनी भयणी हिलींग जायचें एकच हांवें केदाळ ह्या मागण्या खातीर मागता. सुम्या जेजू तांची काळजां मनां हिलींग जावं दी. तांची काळजां मनां हिलींग जावं दी. मगच्या जेजू कडेन मागचें इतलेंच. कित्याक हें अजाप आनी अद्भुत म्हजें तें आनी तुजें तें घडचें. हें अजाप. दुसरें पुरा कालें अजाप. लाजर मेल्लो 3 दीस कुसुरलो. लाजराक जेजून जिवंत केलो. मागीर लाजर मरून त्या विधवीच्या पुताक जीव केलो. मागीर तो विधवीचो पूत मरून त्या कडकारांक गुण केले. मागीर ते मरून ते हे पुरो टेम्पररी. मगच्या भावा आनी भयणी काळजां मनां परिवर्तन जाल्लें तें परमनंट. ह्या अजाप आनी अद्भुत आज आमकां जायचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 5th पॉयंट 5वो पॉयंट जेजूच्या मोगान भरलेलो जेजू बरी सेवा करचो जायचे. जेजून कशी सेवा केली तशी हांवें आनी तुवें सेवा करूंक जाय. जॉन चॅप्टर 13 verse 14. जुआंवचो एवांजेल 13 अध्याय 14 वाक्य. हांवें जर तुमच्या मेस्त्री जावनी आनी सोम्य तुमचो जावनी तुमचे पाय हांवें पाय धुले जाल्यार तर तुमी एकामेकाचे पाय धुयचे. आमी एकामेकाचे पाय धुवचे न्ही. आमी एकामेकाचे पाय ओडचे धुवचे काय. कितले पळया आज हांव तुमकां सांगना तुमी बरी. पूण जायते लोक आसात अजून हे पाय ओडचे मनीस आसता. हांवें वडील सांगलें न्ही कुर्ल्यांचो स्वभाव म्हणून. वयर कुर्ली येताना आनी एक कुर्ली ते फायदन ओडटा सगळे. ह्यो वचोंक सोडिना.
वचूंक सोडिना देखून असले स्वभाव आमचे ते असो नजो बगर जिजूस स्वभाव आमचे ते आसाचे आणि रोमाकारां बरयल्लें पत्र 8 अध्याय 30 आनी 2 वाक्यां सांगता रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 32 आपल्या काशा पुताक आपल्या सहित काशा पुताक सहित बाकी दवरी बाकी दवरी नसताना आमा समेस्त आम्हा समेस्त बसोत मुझे आणि तुझे बसोत ताका सोड दिल्लो ताका देव सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या आपल्या पुथच्या ह्या देण्या सवे या धेन्या सवे हेर सगळे हे आमकां सगळे आमकां दीन असताना कसो रावात दीन असताना कशे रावत जर आसता तुम्ही पवित्र आत्म्याची फळां तुमचे ते रुताकर मागता जाल्यार हे देव तुमकां दीन असताना कशे रावत तुम्ही बऱ्या खातीर मागतात न्ही खंडीत तो तुमकां दिता देखून आज आमी विशेष तरान जेजूच्या कस्ता अनवरांत त्याच्या सोर धबधोनेत त्याच्या खुर्साच्या मुळे आमी रावून आमकां आज ताचे कडेन मागल्यार त्या खुर्साक हांव कशें तांकां बक्षिल्लें तशें तो आमकांय बक्षिता आनी ताचें जिवीत आमकां दिता आनी कसो अपोस्तालान सांगत आसलो तसो आमचे सांगतय आसता कशें अपोस्तालांची शिकून तीर केली तशी आमची शिकून तीर करता त्या अशा अपोस्तालान रावून कशें अद्भुतां केली अजापां केली आमच्या सांगता रावून अजापां अद्भुतां करता देखून तुमकां आज विशेष तरान देवान विसरून काडलां तुमचे आत्मीक गायास गुण केल्यात भायर वचून फळ दिवंक भायर वचून जेजूची सुवार्ता परगट करूंक तुका हर एकल्याक आज नेमाक केला देखून हे मिसांव आमी हाती घेवया आनी जेजू कडेन मागया जेजूच्या पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय रुतां जावच्या खातीर आनी आमचें जिवीत जेजूक समर्पिल्लें जावं दी आमचे सगळे आत्मीक गाय आज जेजून गुण केल्यात फाती येया तुम्ही आणि खंडीत जावन मुखार देवाची कृपा आणि काकूळ आमी मागता आसतना दैवीक सकत तुमकां मेळूं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागता तर निमाणे आमी सगळीं देवाच्या पवित्र आत्म्याची सकत मागया आमचे सगळे कितें आसा आमचे ते राग मसूर हगे जिद्द स्वार्थ मानाबे तंड पोजदेपण बेबदेपण पानसव असलें कितें आसा जाल्यार जेजू कडेन बक्षाने मागया ही सगळीं सैतानाची फळां आमचे तोंड हुमटून काड मागया बापा जेजून सांगलेली उतरां जावन आसात बापा तुवें रोयनातलेली हर एक झाडां हुमटून काड म्हणून मागला जेजून आमच्या खातीर मागला बापान रोयनातलेली हर एक झाडां म्हजे ते आनी तुजे ते आसल्यार ती हुमटून काड म्हणून आज आमी मागया त्या जेजू कडेन आनी तो हें काम करतलो आनी ताची आशिर्वाद ह्या वेळार आमी विशेष मागया हालेलुया 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 थँक्यू Praise the Lord, glorify holy name, mighty God, hallelujah. Worship you, Lord Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hurray, kare, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glory, 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 glory. Hurray, kare, Jesus. प्रत्येक जण आमच्या कडेन मस्त जाणें मागोवंक सांगला एरल म्हणल्यार एकलो तरणाटो कोविड पॉझिटिव्ह आसा ताका बेगीन बरी भलायकी मेळच्या खातीर आरुण डिसोजा म्हणलो किडनी स्टोनान कश्टा ताका बेगीन सुटका मेळच्या खातीर रोशन म्हणल्यार एकलो भाव किडनी स्टोनान कलता ताकाय सुटका मेळच्या खातीर आनी विशेष जावन कोविडा खातीर वावर करतल्या सगळ्या डॉक्टरांक नर्सांक खातीर विशेष तरान आमी मागया आनी जायते जाणां आमचीच मगाची ह्या कोविडाची डॉक्टर जावन नर्सां जावन सेवा करते आसात बेंगलोरान तशें कोडयाळांत आनी जायते कडेन तांच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर आमी मागया कितेंच इफेक्ट तांकां जायनातले बरी देवाची काकूळट आनी कृपा तांकां हर एकल्याक मेळच्या खातीर आनी मागी म्हणले एक भयण कॅन्सर पिडेस्त सुटका मेळच्या खातीर तिणें प्रत्येक जावन ह्या वेळार विशेष जावन ते किमो घेते आसा ते बेगीन तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर फ्लाविया म्हणल्यार हाका चिकनगुन्या एका भयणी फ्लावियाक चिकनगुन्या जाला मस्त कश्टान आसा ताका सोलोवंक जायना असल्या एका भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर जुलियट म्हणल्यार एका बाबाक टायफॉयड ताप आयला तुका सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया आनी तुमची सगळीं इंटेन्शनां आज कितें कोणें गेल्यांत तांची सगळीं इंटेन्शनां ह्या वेळार जेजूक भेटोवन दिवन ह्या वेळार आमी विशेष तरान अभिषेका खातीर हिलिंगा खातीर डेलिव्हरन्सा खातीर विशेष तरान आमी मागया हालेलुया 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 हुरे करे हालेलुया हालेलुया चंद्र पर काय बर फ्लोरीन म्हणल्यार बहिणी खातीर मानसीक पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर मागया हुरे करे जीजस 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 थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड चंद्र पर करबल चंद्र पर करबल जीजस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप यू जीजस थँक यू फादर थँक यू जीजस शिला bara 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 आराधने आराधने येशुवे आराधने आत्मने आराधने
ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ 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 ಆರಾಧನೆ Worship the Lord, thank you Jesus. Worship the Lord, ಯೇಸುವೆ Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord. जायते जणांक जेजू सुडका दिते आसा ह्या वेळार मानसिक वक्तड असल्यास मेस्तांक बेजार आयकत असली सगळी जेजू काढते आसा ह्या वेळार परत जेजू आपडते आसा जी कोणाक आत्मीक गाय आसा त्या वेळार मागा तुमी हर एक आत्मीक गाय तुमच्या तान पयस वचचे खातीर आनी की थोडे विसरूंक जायनातले खंयचेय घडितां तुमच्या जिवितांत आसा जाल्यार जेजूक एक घडीभर समर्पण दिवन ती तुमच्या तान पयस वचचे खातीर मागा जेजूची काकुळटांनी करपा जेजू मोग त्या जाग्यार भरच्या खातीर मागा हुरे रका शंदर बर करबलो रोखल बर रका शंदर जीजा 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 कर 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 जीजा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी 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 माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप यू लॉर्ड एकल्या कुडींत मस्त पेन आसा मस्त कुडींत पेन आसा कसले दूख येता असले एका व्यक्तीक जेजू सुडका दिता कंप्लीट कुडीची पेन ती दूख जेजू काडती आसा जेजू हुरे रका शंदर बर करबलो रोखल बर रका शंदर बर करबलो जीजा 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 थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड Thank you Jesus. सत्कार आम्ही जेजून शिकलेल्या मागण्या मी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सगळ्यात जाता तशी संसारांत जावं आमचो दीस पडतो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवारा नमान मरिये कृपेन भरलेले तुमची सांगता आमी तर तुझे आणि सदैव फळच्या विषय जेजू बगेन मरिये देवाची माफिया खातीर प्रतिकार अजानम चामनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्याक सादी सदा सदा सर्वदा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आज या मागण्या केटन जाल्यार तुमकां समेस्त हांव देव बरें करूं म्हणटा हे व्हिडिओ तुमी लायक करा आणि हेरांकी धाडूंक प्रयत्न करा हेरांकी देवाचे उतार पावोवन दी आनी तुमी लायक केल्ल्या वेळार यूट्यूब हे टॉक हेरांक रेकमेंड करता रेकमेंड केल्ल्या वेळार दुसऱ्यांक ते येता आनी अशें जायते जाणांक सुवार्ता परगडचें कामूय तुमी करतात देखून व्हिडिओ लायक करा आनी हेरांकी धाडूंक प्रयत्न करा हेरांकी ह्या मागण्याक अटेंड जावंक तुमचें लिंक धाडा आनी समेस्तां खातीर आमी मागता खंडीत तुमकां मुखल्या दिसांनी आनीकी चड देव बरें करतलो आशिर्वादीत करतलो म्हणून हर एक दिसा आमी तुमचे खातीर मागता तुमचें इंटेंशन आसल्यार आमकां पर्सनली धाडयेत
आनी तशेंच तुमचे कितें साक्षी असल्यार कितें तुमकां अनुभव जालो आसा जाल्यार देखून पर्सनली एक ल्हानशें एक तुमी टेस्टमनी जावन आमकां तुमी धाडयेत आमी ग्रुपान घालता आनी एकल्याक बरेंपण जावं दी म्हणून मागता तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं आनी सुमेस्तां बरी रात मागता. गुड नायट.